नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार कार्यावळीक तुमच्या सगळ्यांक येवकार. हांव सुशांत प्रभू सांगाती गौरांग प्रभू मळकन्नेकार तुमचे मुखार घेतात ह्यो साश्टींतल्यो खबरी. आनीक साश्टीक आनी एक फूल गोंयाकच म्हणल्यार जाता सद्याक गाजता ते आमी फाटले एक हो फूल वीकभर आमी ताजेरच उलयतात ते म्हणजे कॅश फॉर जॉब हे स्कॅम. आनी काल आनी एक स्कॅम असल्याच फुडें आयला. दोन बायलो, एक विशया गावडे आनीक दुसरी सोनिया आचारी, हे दोग जाण बायलांनी मडगांवच्या एका मनशा कडल्यान 16 लाख रुपया ताज्या भावाक सीबर्ड आमचे जो नेवी बेज आसा थंय नोकरी दिवपा लागून ताजे कडल्यान 16 लाख रुपया घेतले. अशे तरेची कागाळ काल मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर नोंद जाली आनी त्या प्रकरणाक ते दोग जाण बायलांक काल अटक जाल्या. सो गौरांग हांव म्हणटालो पळय हो सगळो तो आमच्या हाजे भशेन नॅटफ्लिक्साची ज्यो सामके तुका कॅच करून दवरपी ज्यो हे आहात आमच्यो सिरीज आहात एक फाटोफाट एक फाटली हे म्हणजे ही तुका हे कितें जाता तें कळना हे आसा सस्पेन्स आसा म्हणल्यार आनीक तशे तरेन काल आनीक जाल्या. आज परत एक डिचोले आनी एकल्याक अशेंच वाळपय पुलिसाची नोकरी दिता म्हणून पयशे घेतिल्ल्यान अटक जाल्ली आसा. सो हे सगळे जर कालची जर मडगांवची केस कितें दिसता तुका? कारण ही 2020 केस 2020 ही आसती हॅबिच्युअल ऑफेंडर म्हणल्यार तुवें कोणूय विशया एका पयलीं हाजे पयलीं मायणा कुठेतरी पुलिसांनी मायणा कुठेतरी दोगांचेच अशें सोनियाचेर एक वर्सा पयलीं आनी ताणें नेवीकच ऑफिसर म्हूण लायक सी बडाकच 27 लाख घेतिल्ले. सो ती केस जर पुलिसांन जर स्ट्रिक्टली घेवन जर हाजेर कितें केल्लें न्ही जाल्यार आज ही केस जावपाक पावनाशिल्ली. तातूंत भितर ताका ऑलरेडी तांकां एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट जाल्लो. बेल ग्रांट जाली बरोबर आसा, पूण ती जर ताजी खोलायेन जर चवकशी जर केल्ली कशी हें केलें जाल्यार आज ही जावपाक पावनाशिल्ली. ती केली ना एक वर्स फाटीं. ताज्याक मेन आमी आतां पळोवपाक जाय तें एक आज यूथ काँग्रेसीन प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी ताणें कितें म्हणलां की हो खरो तांगे पॉयंट बाबुशान एकदां 2021 एक्विजिशन केल्लें की 30 लाख घेतात मिनिस्टरान मागल्यात तातूंत भितर प्रिंसिपल इंजिनियर होय आसा सगळें करपाक. सो तें जर एक्विजिशन ते म्हणटात यूथ काँग्रेस तें जर एक्विजिशन जर मुख्यमंत्र्यान सिरियसली घेतिल्लें तें ताणें मुख्यमंत्र्या कडेन मांडिल्ले विशय. ताजे नंतर त्या आमदाराची टिकेटी गेल्ली, बीजेपीन ताका टिकेटी दिली ना. ताजे नंतर परते दुसरो PWD मिनिस्टर आयलो ताजेर एक्विजिशन जालें. बीजेपी घेतलो आनी ताजेर एक्विजिशन केलें तें आनी कोणी अशें आनी न्ही जाल्यार स्पिकरान रमेश तवडकरान एक्विजिशन केलें. ताणें कंप्लेन केली पक्ष सृश्टीचेर. ताजे नंतरच ताजेर कारवाय जाल्ली आनी ताका काडिल्लो. सो जर जेन्ना बाबूश तेन्ना MLA बीजेपीचोच MLA एक्विजिशन करता आनी तुमी तें सिरियसली घेनात हेच पळयल्यार आतां ताणें तेन्ना जर तें चवकशी केल्ली न्ही जाल्यार आतां इतली ह्यो सगळ्यो जर केसीस आतां जर 2024 भायर आयल्यात तरी हे पयशे घेतिल्ले त्याच हातूंक 2021 2022 2020 पयशे घेतिल्ले. सो हे जर पळयले जाल्यार आतां यूथ काँग्रेसीचो जॉयल आंद्रादान जो आरोप केला तो मातशें तथ्य आसता दिसता. कारण तो हे सगळे जरी 2024 हे फटाफट भायर येत आसले तरी हेजे सगळे मूळ आहा ते 2020 आनी 2021 कडेनच आसा. बरोबर आनी तथ्य आसा न्ही ताका तथ्य आसा कितें तुमचोच एक MLA एक्विजिशन करता ताजे नंतर तुमी कारवाय करतात त्या हाचेर. ताजे नंतर आतां परतो एक MLA तुमचें एक्विजिशन करता आनी ताजेर त्या मंत्र्याचेर परती तुमी कारवाय करता. दोनी आसा हे PWDचे दोनी एक्विजिशन आसा ही PWDचे बाकीची आसा ती सोडूनच ती. पूण हातूंक तरी तुमी करपाक जाय आशिल्लें. आनी म्हाका दिसता प्रिंसिपल इंजिनियराक परत एक्सटेंशन मेळत आसा. आनीक एप्लाय केला जावं ताका दितले. हे ना एक आतां कालची जी सोनिया आनीक विशयाची केस आसा तांकां आज न्यायालयाक तांकां व्हरतकीर तांकां 5 दिसाच्या पुलीस कस्टडीचो रिमांड दिल्लो आसा. हातूंतली भितर एक गजाल ही दोनूय केसी जरी हे दोनूय केसी आतां 2021 जाल्ल्यो म्हणजे सद्याक काल जी अरेस्ट केल्या ती एक सुनील बोरकार म्हणटा ताणें एक 16 लाख त्या दोग जाण बायलाक दिले. ताज्या भावाक आमच्या नेवल बेसिसाक नोकरी दिता म्हणून. दुसरी आहा ती एक कोमरपंत म्हणून जो हांगा रावता दवर्ली रावता फातोड्डे रावता. ताणें पयशे दवर्ली दिल्ले म्हणून ताका ती केस ताजे कडल्यान 27 लाख रुपया घेतिल्ले. ताजे चल्याक लेफ्टनंट कमांडराचो जॉब हांगा नेवल सीबर्डाक दितले म्हणून. सो आनी हातूंत भितर ओन्ली ह्यो दोन बायलो आसा अशें ना.
तातूंत भितर आनीक 2 एक्यूज आसात ते कारवाराक आसात. तातूंत भितर एक बायलेचें नांव घेतलां. सो हांव तेच पूण आतां तेच हे मायना कुट्री पुलिसा कडेन हांव जेन्ना चवकशी केली तेन्ना ते म्हणटात की हे सांगतात कोण विशया आनीक ती सांगता सोनिया चेन कशी जाली. पयलीं फातोड्डेच्या हातूंत भितर एक राजेश नायक म्हणटा ताणें त्या कोमरपंत म्हणटा ताचे कडल्यान पयशे घेतले. ते विशयाक हाडले. विशयान काडले ते सोनियाक दिले. सोनियान काडले कारवारच्या बायलेक दिले. सो स्कॅमाची व्याप्ती जी आसा पळय ही पयलीं आमगेली स्टेटी पुरती आशिल्ली. पूण दिपश्रीक आनीक आतां हांकां धरतकीर ही सेंट्रलाक सुद्दां तांणी टोपी घाल्या. म्हणजे एकट्यान पयलीं रेल्वेक जॉब दिता म्हणून केलें ते सेंट्रला अंडर येता. आतां हे नेवलाक दिता म्हणून केलें. वास्को 3 केसीस आमच्या नेवीक स्टेटी पुरतेच ना. आतां हे ताजे मुखार पळयलो आसा. म्हणजे हाजेर कितें व्हडली व्याप्ती आसता ती पळय म्हाका दिसता. आतां आंकडो जर पळयलो कोट्यांचो जाल्यार तो बरो मुखार पावला. एक 30-40 कोटी कडेन ब्रिज बांदपाक मेळटा आशिल्लो डेव्हलपमेंट 30-40 हाजे कडेन पावल्या. जावं एक बरो प्रोजेक्ट करपाक मेळटा आशिल्लो. आज बाबुशान एटलीस्ट हॉस्पिटलांत तरी सामान हाडपाक मेळटा. आज बाबुशान हे केला म्हणो पणजे प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या बाबूश मास्तरान. तेन्ना ताणें म्हणलां की चवकशी सुद्दां दोगांयची जावपाक जाय म्हण. जे कोण पळय दिता तांची जावपाक कोण घेता ताची जावपाक जाय म्हण. आनी तो म्हणटा की अशी दिवपाची जेन्ना प्रवृत्ती वाडटा तेन्ना घेवपाची प्रवृत्ती वाडटा. आनी ताका लागून कितें जाता हे जे एक विशेष सर्कल आसा तूं घेता म्हण हांव दिता आनी तूं दिता म्हण हांव घेता. सो हे जर बंद जावपाक जाय तो दोगूय जाणांचेर हे जावपाक जाय. ना हे जर बंद जातलें जाल्यार म्हाका दिसता बेस्ट म्हणल्यार एक आमी जॉब मिनिस्ट्री म्हण केल्या बरी. जॉब मिनिस्ट्री करपाची एटलिस्ट थोडो कोटा थंयच दवरपाचो. फिक्स रेट करपाची. सो तांगेली हे ना लुबाडलो दिले लोक दितात न्ही तांकां उमेद आसा. लोक कोणाक उमेद आसा दिवपाची 30 लाख 40 लाख. सो त्या मिनिस्ट्रीक तो कोटा बसयलो बाबा हे तुगेले डायरेक्ट पेड ऑफिसर पेड केले म्हणटी आनी हे स्कॅमान जावपाना. नोकऱ्यो 30 लाख मेळ्ळ्यार तुका नोकरी मेळटली. परत ते करया. एक कॉर्पोरेशन करात नाल्यार मिनिस्ट्री करात. कितें ऑफिशियली जातलें सगळें. एक आनी बाकीची एक्झाम दवरपाक तो सेपरेट एक कोटा दवरात. काल हांगा दिंडी आशिल्ली म्हणटा आनी तेन्ना पावस पडलो आनी ते सगळे तांचे उत्साहाचो जो आसा ताचेर विरजण पडलें. आज एकल्यान एक बरो सोशल मिडियाचेर कॉमेंट घाला पावसाकय कोणें पयशे घेवन कायमची नोकरी दिली काय म्हणून निलेश जोशी म्हणटा घाला. सो हे जर पळयलें जाल्यार आतां ही आतां लोकांक आतां ही फकाणाचेर उडोवपाची गंभीर विशय खरे पण फकाणाचेर उडोवपा सारके दिसता. इतले वाडल्यात. म्हणल्यार कितें आतां हे आतां स्कॅम सदांच जाला. म्हळ्यार आमकां अशें खात्रे हे की फाल्यां आनीक 2 जाणांचे केस हे रजिस्टर जातले परत आनीक 2 जाण येतले. अशें जर पळयलें आमगे ते कॉलराक कशे केसी वाडटाल्यो आज 5 वाडल्यो फाल्यां आनीक वाडल्यो तशें करून ह्यो आज 2 फाल्यां 2 परत 2 अशें करून. पूण हाजेर आतां पती जातकीर हांसपाक येता म्हणटा तें जरी खरें आसलें तरी आसतना हाजेर एक तें की हाजेर गंभीरतायेन पळोवपाक जाय. गंभीरतायेन पळोवपाक जाय. आनी तुका आतां कशें 2023 केस आसा ताजी इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावलां. महिना कुर्तरीच जाली ती ताजी इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावलां ती आतां कळत नाशिल्ली. जर ही आतां परती धरना जाल्यार ती केसीची कोणाक खबर नाशिल्ली. ती तशीच तशी उरता आशिल्ली आनी ती भायर पडटा आशिल्ली. मागीर ही पसून जी केस आसा ती खरी रजिस्टर जावपाक आशिल्ली 3-4 दीस पयलीं ती पावतकीर ते पुलीस घेवन न्हिदिल्ले. बरोबर मागीर ती पार्टी मातशी चड एक्टीव जातकीर एग्रेसीव जातकीर तांकां लास्टाक रजिस्टर करची पडली. सो अशी तुका 2023 ती केस ताजी इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावलां तें आतां कळटलें मुखार. सो हांव तुका सांगता इन्व्हेस्टिगेशन करता जाल्यार जसो सगळी पार्टी डिमांड करता तसो एक स्वतंत्र हे म्हणटा हे आमचे फकाणां कशें दवरया. पूण हातूंत भितर एक जावपाक जाय की एक स्पेशल SIT जावपाक जाय. दुसरें म्हणटा ते केसीस आसता अश्यो मडगांवच्या पुलीस स्टेशनाचेर एक फोंडेच्या पुलीस स्टेशनाचेर एक डिचोलचे हाजेर एक हे करनासतना हे सगळे आतां एक हाजे कडेन कारण आमची ही आसा पळय ती दिपश्री तिजे केसीस फकत फोंड्याकच आसा न्ही. माड्डोळा आसा फोंड्या आसा डिचोली आसा उमा पाटील म्हणटा तेजे वास्को आसा डिचोली आसा. मागीर बाकीची ज्यो आसात आतां काणकोण पुलिसान जो एकटो धरला तो म्हाका दिसता पेडणेचो. तो पेडणेचो. सो एक स्प्रेड जाल्ले आसता. सो हाका एक नियम म्हजे मतान एक टीम करपाक जाय. सेंट्रल टीम आनी ती टिमीची ट्रान्सफर काय ना जो पर्यंत ताची इन्क्वायरी काबार जायना. आनी सगल्यो ह्यो आतां एक सगळी क्लब करून बरोबर करपाक जाय कितें तपास करपाक. कारण जाय जाल्यार तुमी लोकल पुलिसांचो हेल्प घेयात
पूण ही जातकीर कशें जातलें की एकंदर एक सगळे एक एका हातूक येवन ताजो हे इम्पॅक्ट वाडटलो पुलिसींग म्हणजे सारकें ट्रॅकूय दवरपाक मेळटलो मागीर दोनी जर इंटरलिंक जर कोणी आसत तेय सोदून काडपाक मेळटले. बरोबर. इन्क्वायरी म्हाका दिसता जो पर्यंत चार्जशीट जायना तो पर्यंत ही टीम म्हणटा ती जी फॉर्म करतले ते एकच टीम तांकां दवरपाची आनी चार्जशीट जायसर तांची ट्रान्सफर विसर काय ना. कारण हांव तुका सदांच सांगतलो हे म्हाका भंय दिसता की हाची चार्जशीट जातले काय म्हूण. हे आतां ह्यो केसी चालू आसा पळय ते चार्जशीट जातले काय अशें पूण गौरांग तुका आमी सदांच म्हणटात की पयलीं खंयचोय इश्यू साश्टीकार घेता आनी मागीर बाकी ताजेर रिएक्ट जावपाक लागता. हें सांगपाचें कारण कितें आमी इतलो तेंप म्हणटाले काँग्रेस कित्याक भायर सरना काँग्रेस कित्याक भायर सरना काँग्रेस कित्याक भायर सरना. काल काँग्रेसचो अध्यक्ष अमित पाटकरान सांगला एक आठवड्या भितर तर आमचो कमिशन हें केन्ना काँग्रेस रस्त्याचेर येतलें म्हण. सो म्हाका दिसता अमित पाटकरान बाकीचे आमी साश्टीकार पळयता आसतले काँग्रेसीचे. सो आमी 4-5 तुका हें जाता एखादो योगायोग आसा पूण आमी 4-5 जेन्ना सांगतात तेन्ना मागीर सुविधा जाता. जागे करची पडटा तांकां. ऑपोजिशन पार्टी सुद्दां हालोवन जागे करचे पडटा. सो हें दिसता म्हाका की आतां स्वताकच चड क्रेडीट घेवप हें योग्य न्ही पूण तरी आसतना एक फाटले पळय तूं सगळे एक 2-3 हे काडले कन्हैया कुमार साकून जर सगळे हे काडले जाल्यार हेच दिसपा लागलो साश्टीकरान पयलीं इश्यू घेतला मागीर ताजेर आवाज जाला मागीर ते एक्शन जालें. हय. सो आतां हातूंतल्यान ह्याच माध्यमांतल्यान आमी एक आमच्या सरकाराक किंवा प्रशासकीय जे कोण अधिकारी आसात पोलिसांक हांगा एक आव्हान करप शक्य आसा आमकां. आमी आनी कितलेशे इश्यू काडल्यात तांचेरय मातशें लक्ष घालात आनी ते तडीक पावयात इतलेंच आमी म्हणया आनी ही हांगा चर्चा आमी थांबोवया. सगळ्याक देव बरी करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.